together, ladies and gentlemen. May this flame ignite creativity, stories, and like always, unforgettable moments at this edition of the Bulbul Children's International Film Festival. Come on, Bulbuls, put your hands together. Gentlemen, please put your hands together for Mr. Nagaraj Manjule. सगळ्या लोकांची खूप आनंदी आणि उत्साही चेहरे बघून खूप आनंद वाटला. आणि एक दोन चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल मी अगोदरही उपस्थित राहिलेलो आहे. आणि या फिल्म फेस्टिवलचं वैशिष्ट्य असं असतं की इतर फेस्टिवल्सपेक्षा खूप एनर्जी, उत्साह, आनंद आणि खूप निरागस डोळे हे सगळं अनुभवत असतात, बघत असतात, जगत असतात, शिकत असतात. आणि चित्रपट मुलांचा विचार करून बनले पाहिजेत आणि त्यांच्या भावविश्वाशी नातं सांगणारे किंवा त्यांना ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करणारे चित्रपट बनले पाहिजेत. आणि खूप कमी वयात या माध्यमाची ओळख झाली तर उद्याचे आपले फिल्म मेकर्स घडू शकतात. हे काय मी नव्यानं सांगायची गोष्ट नाही आहे, सगळं आपल्याला माहिती आहे. आणि मला आनंद वाटतो आहे की या फेस्टिवलमध्ये हे अत्यंत प्रमाण मानून आणि मध्यवर्ती ही संकल्पना ठेवून हा फेस्टिवल केला जातो आहे. हा तिसराच फेस्टिवल आहे आणि इतक्या उत्साहात साजरा होतो आहे हेही बघून मला फार आनंद वाटतो आहे. मग अशी सांगितलं तसं मला ह्याचंही कौतुक वाटलं आणि आनंद वाटला की नाळनं या फिल्म फेस्टिवलची सुरुवात आणि सुरुवातीच्या फिल्म फेस्टिवलची सुरुवातही त्या चित्रपटानं झाली. मी त्यावेळेस उपस्थित राहू शकलो नाही, पण आनंद वाटतो. आणि माझी पहिली फिल्म जी होती पिस्तुल्या ती एका मुलाच्या शिक्षणाच्या संघर्षाबाबत होती. आणि असे फेस्टिवल किती गरजेचे असतात हे मी नक्की जाणतो, कारण की मी जेव्हा चित्रपट आपण थिएटरमध्ये बघत असतो आणि आपल्याला हिंदी किंवा आपले भारतीय चित्रपट आपण प्रामुख्यानं बघत असतो आणि त्याच्यातल्या एक गोष्टी असतात तर आपल्या वाटतं की चित्रपट असेच असतात. मी जेव्हा 2004 की 2005ला पहिल्यांदा फिल्म फेस्टिवल बघितला, तो चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल नव्हता, पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल मी जेव्हा पहिल्यांदा बघितलं होता तर मला तेव्हा पहिल्यांदा ओळख झाली की फिल्म फेस्टिवल नावाचं काहीतरी प्रकरण असतं. आणि त्याच्यात इतक्या जगभरातले चित्रपट मी बघितले. आणि आपल्याकडे जे हिरो सेंट्रिक गोष्ट असते की एक हिरो असतो आणि तो सगळं न्याय अन्याय त्याचा निवाडा करतो, येऊन मारतो, म्हणजे पुष्पापासून सगळे जे आपले हिरो आहेत आणि ते आनंद देतातच आपल्याला. पण त्याच्या पलीकडेही जाऊन खूप साधी माणसं, साध्या गोष्टी, त्यांच्या सुखदुःख ही चित्रपटातून मांडले जाऊ शकतात हे त्या फिल्म फेस्टिवलमधून मला पहिल्यांदा कळालं होतं. तर चित्रपट हा जगाशी ओळख करून देणारंही माध्यम आहे आणि जगाची ओळख आपल्यालाही करून देतं. आणि तुम्ही इतक्या साऱ्या कुठल्याही देशाला समजून घ्यायचं म्हटलं की त्यातली एक जर तुम्ही चांगला चित्रपट बघितला तर तो देश काय आहे, त्याची सुखदुःख काय आहे ते आपल्याला कळतं. त्यामुळं हा फेस्टिवल खूपच मला वाटतं महत्त्वाचा आहे. आणि विशेषतः तुम्ही मुलांना मध्यवर्ती धरून चित्रपट फेस्टिवल किंवा चित्रपट महोत्सव तुम्ही भरवत आहात याचं मला कौतुक आहे, आनंद आहे. आणि मला इथं तुम्ही बोलवलं त्याबद्दलही मी तुम्हा सगळ्यांचे खूप मनापासून आभार मानतो. आणि हा यशस्वी होईल चित्रपट महोत्सव याबद्दल मला काही शंका नाही. तुम्हाला पुढच्या सगळ्या ह्याच्यासाठी मनपूर्वक सदिच्छा. थँक्यू सो मच. Berliner Talents, a prestigious film industry development program highlighting numerous stage productions across languages. Mr. Salman Sharif.
Next, I'd like to invite या फिल्माच्या उक्तावणाक हांगा जर आसात गोंय राज्याचे सार्वजनीक बांदकाम मंत्री श्री दिगंबर कामत, नावेलीचे आमदार बाबुल लास्तोळेकर, मडगावचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, जांकां सगळे वळखतात, जांचे सिनेमा आमी खूब पळयल्यात, मागीर ते फ्रेंडली आसूं, झुंड आसूं, सैराट आसूं, ताजे निर्माते डायरेक्टर आमचे बाब नागराज मंजुळे, आनंद निंगळे, डायरेक्टर ऑफ आमचे इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीचे बाब सिद्धेश सामंत, बाकीचे सगळे पत्रकार वांगडी आणि सगळे माणकुले भुरगे, सगळ्यात पयलीं ही ऑपॉर्च्युनिटी घेता आणि बिपीन खेडेकर आणि सिद्धेश नायक आणि तांची सगळे टिमीक कॉंग्रेच्युलेट करता. तिसरो बुलबुल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हो फक्त मडगांवकारा खातीरच न्ही जाल्यार हळूहळू गोंयान हळूहळू ताणें नांव केलें आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आयज बुलबुल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल रँकींग सेकंड. सो लेट्स put our hands together for Bulbul Children International Film Festival, जाचे नाव इंटरनॅशनल लेवलाचेर आसा. भुरग्यां खातीर एक वेगळें भावविश्व आसता, एक वेगळें जग आसता. हांवें पयर कर्टन रेजर कार्यक्रम आशिल्लो त्या दिसा एक 2 लायनी मुद्दम म्हणिल्ल्यो. त्यो लायनी पेरंट्सां खातीर आसतात आनी भुरग्यां खातीर तर आसता जांकां समज कमी आसता. पण हे पेरेंटींग जेन्ना आमी करतात तेन्ना हे पेरंटां खातीर मुद्दमूच उलोवपा खातीर आसतात. टॅगलायन एक आसता खंयच्या हाजी, आनी हाजी जर टॅगलायन जर कितें जर दवरली जाल्यार एक वर्ड म्हणिल्लो फ्युएलिंग द फ्युचर. आमी भुरग्यांच्या फ्युचराक लागून फ्युएलिंग करतात. भुरग्यांक आमी स्कुलान आमी म्हणटाना कितें म्हणटात, घरा कडेन भुरगीं स्कुलान शिकतलीं आनी स्कुलान तांकां कितें दिसता की तांकां आवय बापूय शिकयता. पण आयज शिकोवपाचें तंत्र बदललां. आयज शिक्षण हें फिल्मांतल्यान बी मेळटा आनी सिनेमा हो एक प्लॅटफॉर्म जावन आसा. त्या प्लॅटफॉर्माच्या आदाराचेर बरें कितें आसा तेंय आमी घेवपाक शकता आनी वायट कितें आसा तेंय आमी समजपाक शकता. भुरग्यांक लायफ इतलें फास्ट चल्लें आसा. आमी पेरंट्स हांगा आसात जाल्यार पेरंट्सांक सुद्दां खबर आसना की मार्केटान कितें चल्लां, जगान कितें चल्लां तें. हांवें हळूच 1-2 खबरी काडपाचो प्रयत्न केलो. आमच्याच पेरंट्सांक दोग जाणांक विचारलें कितले जाणांक लबुबू म्हणून खबर आसा काय म्हणून. हांगसर कितले जाणांक खबर आसा भुरग्यांक? हॅलो, कॅन यू हियर मी? यू नो अबाउट लबुबू? हांवें बापायक आनी आवयक विचारलें थोड्यांक, ते म्हाका विचारता कितें काय म्हणून लबुबू. सो तो लेटस्ट ट्रेंड जो आसता तो ट्रेंड आसा तो भुरग्यांक खबर आसता. पण त्या वेळाचेर तांकां योग्य जर मार्गदर्शन जर दिवपाक जर मेळ्ळें जाल्यार आमकां कळटलें की आमी तांकां कितें रायट आनी कितें रॉंग आसा तें खबर कळटलें. एक नांवान लबुबू नांवान भितर इल्ली भुरगीं रडटात आनी ती आपल्या फंक्शनाक लबुबूचो एक प्लॅटफॉर्म कर म्हणटात. केक सुद्दां हाडटलो जाल्यार केक सुद्दां लबुबूचो हाड म्हणटात. मागीर आमी विचारचें पडटा. म्हाका घरा कडेन विचारलें हें लबुबू म्हणून कितें काय म्हणून हाडटात. पण त्या वेळाचेर सिनेमाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाल्यो किंवा व्हॉट्सएप किंवा ते मोबायलाच्या माध्यमांतल्यान तांकां कळिल्ल्यो आसतात. आजचें जग हें फास्ट आसा. सिनेमाचें जेन्ना नांव आमी काडटाले त्या वेळाचेर आमकां विचारताले व्हडलो जाता की कितें हिरो जातलो, कितें करतलो, पिक्चरान काम करतलो काय म्हणून. आज सिनेमा ह्या लेवलाचेर पावला. तो सिनेमा कोट्यांनी रुपया दिता आनी तातूंत भितर अनेक लोकांची पोटां चलतात. ताजेर रोजगार निर्माण जाल्ले आसात आनी सिनेमा हो क्षेत्र एक इंडस्ट्री जाल्लो आसा. तो इंडस्ट्री फक्त इतल्याच खातीर न्ही, थंय अनेक लोक तातूंत भितर कमयतात. जर करत जाल्यार सिनेमा हो जागतीक स्तराचेर पावतलो. त्या हातूंत भितर हांव 2 गजाली हांगा सांगपाक सोदतां की बिपीन खेडेकरान जेन्ना दिगंबर कामत आनी आमी बशिल्ले आसतना तेन्ना हो जेन्ना कॉन्सेप्ट जेन्ना दवरलो तेन्ना उखलून धरलो कॉन्सेप्ट आनी आमी म्हटलें हो मोठे नेटान करपाक जाय. आनी हांव अजुनूय ताका आश्वासन दितां
की हो सिनेमा हो तिसरोच न्ही, तर फुडलीं जितली पळय वर्सां आसतलीं फॉर मेनी मोर इयर्स दीस वील बी रिमेन एज कंटिन्युअस प्लॅटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन्स टू शोकेस देअर क्रिएटिविटी. पयरचे दोनूच शब्द सांगता आनी हांव दोन उतरां सोंपयतां. आमी ल्हान भुरग्यां भितर एक गजाल आमी पळयल्या आनी तें हांव मुद्दामून नांव सांगता. ते म्हटल्यार आमी रामायण आसतलें, महाभारत आसतलें, ह्यो गजाली आमी आयकल्यात. एनिमेटेड फिल्माच्या दृश्टींतल्यान आमी त्यो पळयल्यात. पण आमकां जर कोण जर खरो दिसता जाल्यार तो फॉरेन फिल्मांतल्यान किंवा वेस्टर्न फिल्मांतल्यान कोण तरी जर आयिल्लो आसतलो, तो आमी ताका फिल्मांतल्यान पळयता, झाडूचेर बसता आनी तो गेलो म्हणटा आनी ताका त्या फिल्माक आमी ताळी दितात. पण भिमा आसतले, कृष्णा आसतले, अशे मोठे मोठे आनीकय अशे ह्यो गोश्टी आसतल्यो, त्या गोश्टींतल्यान जर आमकां इम्बायब करपाक मेळटा आनी तातूंतल्यान जर सगळे स्टोरी टेलिंगांतल्यान जर आमकां ताजें करियर घडोवपाक जर मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता कॅरियर घडयतना ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हत्वाच्यो आसतल्यो. आनी म्हणून हांव चड वेळ घेना आनी हांगा कोणाचो उपदेशूय करपाक, पेरंटिंगूय करपाक हांव बसुना. पण एक गजाल सांगता, ह्या निमतान तुमी बी भितर इनवॉल्व जायात. बऱ्यांतली बरी सिनेमा आसा ते सिनेमांतल्यान भितर आमी भितर कितें तरी घेवया. आनी बुलबुल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हो फक्त एंटरटेनमेंटूच झोन न्ही, जाल्यार तातूंत भितर आमी बऱ्यो गजाली घेवन हांगसरल्यान वतले इतले आमी सिद्ध करया. म्हाका दिसता हो सक्सेसफूल जाल्लो आसा. गोवा गव्हर्मेंटांनी ताका सपोर्ट केल्लो आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार त्याच बरोबर कंटिन्युअसली उरतलो म्हणून हेजी ग्वाही दिता. आनी म्हाका हांगा आपयलो दोन उतरां तुमकां आयकपाक दिली त्या बद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो सिनेमा असोच फुडें वतना ह्या फुडले 13 तारखेच्यान 17 तारीख पर्यंत जो फेस्टिवल आसा त्या फेस्टिवलाक तुमचो असोच मोग उरतलो तें सांगता आनी म्हजी दोन उतरां सोंपयतात. देव बरें करूं. थर्ड बुलबुल इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स फिल्म फेस्टिवलाक आमचे बरोबर आसात आमचे नावेलीचे आमदार बाब उल्हास गोंयकार, मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, आमचो नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीचो मेंबर बाब सिद्धेश नायक आनी आमचे खास गेस्ट जे पयर जागतीक मराठी परिशदेकय आशिल्ले हजर. आनी आज आमच्या ह्या कार्यक्रमाक खास करून आयल्या नागराज मंजुळे, तांची झलक पिक्चराची तुमी पळयली. ते सैराट जायात, मागीर पयले पिक्चर ताजे पिस्तोले जाय, अशें वेगळीवेगळी पिक्चरां जी ताणें तयार केली. ताजे बरोबर आमचे इंगळे बाकीचे सगळे मेंबर्स ऑफ द ज्युरी, फेस्टिवल डायरेक्टर्स बिपीन आनी सिद्धेश, हांगा हजर आशिल्ले सगळे विद्यार्थी, भुरग्यां, तांचे आवय बापूय, टिचर्स आनी सिद्धेशाली आनी बिपिनाली टीम मेंबर्स, पत्रकार भाव. खरें आनंद जाता त्याच खातीर की एक संकल्पना घेवन बिपीन आनी सिद्धेश म्हज्या म्हऱ्या आनी दामू म्हऱ्या आयिल्ले की एक भुरग्यां खातीर कितें तरी करया. आनी तीच संकल्पना घेवन आमी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता मेरेन गेले. ताणें विदावट एनी रिजर्वेशन ताणें सांगलें करया, मोठ्या प्रमाणाचेर करया. आमी ताका एकच कंडिशन घालें की हो फेस्टिवल हो दक्षिण गोंयांत मडगांवच्या रविंद्र भवनांत जावपाक जाय. हें पयलें कंडिशन. नाल्यार सगळे नॉर्थाक जाता. सेरेंडिपिटी फेस्टिवल इन नॉर्थ, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इन नॉर्थ. So we said that this festival will remain as this only for South Goa in Margam. And he agreed. आणि पहिल्याच फेस्टिवलाक इतलो क्रावड जालो. म्हाका याद जाता वचून मुख्यमंत्र्यान हांगा साकून विचारलें फुडल्या वर्सा करपाचो काय ना काय म्हणून. आनी तुमी सगळ्यांनी कितें सांगलें, भुरग्यांनी एक मुखान आवाज दिलो करपाचोच म्हणून. आनी तातूंतल्यान हो फेस्टिवल हॅज बिकम ए परमनंट फेस्टिवल फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. आनी बिपीन आनी सिद्धेश आनी खुबशे बरे प्रोग्राम्स हातूंतल्यान केले. फक्त पिक्चरां एंटरटेनमेंट अशें न्ही, जशें आतां ताणें सांगलें, नागराजान सांगलें, दामोनी सांगलें, पूण पिक्चर फिल्म शूड गिव ए मॅसेज टू ईच एंड एवरीबडी. यू शूड कॅरी दॅट मॅसेज होम. वेगळी पिक्चरां दाखयतात. हांवें तांकां म्हणलें की तातूंतल्यान कांय भुरग्यांचेर संस्कार जावपा सारकी पिक्चरां दाखयात. पेरंट्साचेर कळपाक, पेरंट्साक भुरग्यांक कशें मुखार हाडप, भुरग्यांचेर कशे पद्दतीन संस्कार करप, अशी खुबशीं पिक्चरां तुमी दाखया, प्रोग्राम्स आयोजीत करा. आय एम हॅपी दॅट रक्षीत टंडना सारको मनीस जो मोबायल कितें करपाक शकता, मोबायल भुरग्यांक खंय पावोवपाक शकता,
आनी मोबायल भुरग्यांक एडवांटेजा बरोबर कशी डिसएडवांटेज दिवपाक शकता हाजेर टॉक दिवपा खातीर ताका ताणें आपयला. आपल्यो नव्यो नव्यो डिसीज दिवपा खातीर मधुरातीचो कार्यक्रम दवरला. अशे वेगळे वेगळे कार्यक्रम तांणी ह्या फेस्टिवलाच्या निमित्यान तुमचे मुखार दवरले आसा. म्हाका खात्री आसा की ताजो फायदो पेरंट्सांकय जातलो, ताजो फायदो टिचर्सांकय जातलो, ताजो फायदो भुरग्यांकय जातलो. कित्याक पयल्याच खेपे आमी कर्टन रिजराक आमची अपेक्षा आशिल्ली की 300-400 लोक येतले म्हणून, पूण थंय 500 लोकां वयर लोक जमले आनी हॉल पॅक जावन आमकां भायर स्क्रीन लावची पडली. म्हणजे अशें वातावरण जालें. उत्सव कितलो आसा तो कळटा. हो फेस्टिवल आतां सगळे गोंयभर पावला. काणकोण ते सत्तरी धरून सांकळे धरून सगळीं भुरग्यां पेरंट्स हांगा येतात. पूण आमची अपेक्षा आसा, आमचे टार्गेट आसा की दीस फेस्टिवल शूड बी नंबर 1 फेस्टिवल इन द एंटायर कंट्री. ह्या देशाचो नंबर 1 चिल्ड्रन फेस्टिवल हो गोंयांत जाता, रवींद्र भवनात जाता, हें आमकां दाखोवपाक जाय. म्हाका खात्री आसा बिपीन आनी सिद्धेश आनी ताची टीम ज्या पद्दतीन तांणी काम केलां, हांव खरेंच तांचें अभिनंदन करता की तांणी ज्या पद्दतीन काम केलां, ज्या पद्दतीन सगळे प्रोग्राम्स मॅनेज केल्या, सगळे पद्दतीन फिल्म सिलेक्ट केल्या, आपले सगळे वेगळे वेगळे लोकांक त्या क्षेत्रांतल्या तज्ञ लोकांक आपोवन हाडल्या. ह्या खातीर तांचें हांव अभिनंदन करता. आमी गव्हर्मेंटान डॉक्टर प्रमोद सावंत, खरें म्हटल्यार आज इनॉग्रेशनाक डॉक्टर प्रमोद सावंत येवपाचो आशिल्लो मुख्यमंत्री. एसेंब्लीक लागून तो पावलो ना. ताका एटलिस्ट वॅलिडेटरी फंक्शनाक ताणें सांगलां आपूण येता, क्लोजींग सेरेमनीक आपूण येता. आनी हांव ताकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की जो सपोर्ट ताणें विदावट एनी रिजर्वेशन ह्या फेस्टिवला खातीर दिलो. आनी हो फेस्टिवल एक बरो फेस्टिवल आतां ऑलरेडी पावलो. तो ह्या देशांतल्या पयले 2-3 फेस्टिवलां भितर पावला. तो नंबर 1 जावपाक आनी चड वेळ लागपाना अशी आस्त बाळगिना. तुमी सगळ्यांनी उरिल्ल्या त्या दिसांनी बरो एन्जॉय करचें. एन्जॉय करता आसतनाय बी कितें तरी घेवचें, कितें तरी शिकचें अशें तुमचे कडेन मागता. कारण इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आयच्या सोसायटी भितर ज्या पद्दतीन मोबायल इज क्रिएटींग रेवोल्युशन. तुम्ही पळयतात GNH.